Sugli ami ektai sauya, sugli ami lagi soria, dunia deva wakanuya, anundam so takazuya, taronatu korop dunia, jivitatu solu. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. जुदेयाक थावन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोट करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलू आनी बार्नबासाचो मोठो वाद विवाद जालो. आनी पावलून आनी बार्नबासान आनी पवित्र सभेंतल्यान थोड्या जाणांनी जेरुसल्याक वचून ह्या थोड्या विशीं दोन दुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटूच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिसींतल्यान आनी सामर्यांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली तें ती सांगीत गेले. आनी ही खबर सगळ्या भावा भयणींनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना पवित्र सभेन दोमदूतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नबासान आपणाक देवान केलें तितल्याचेय खबर तांकां सांगली. पूण फारिसेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली. तांची सुनाट करूंक जाय आनी मोइजेसाची सोमूट तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक दोन दूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटूच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवंटेचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकाच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां सोडून वेतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबीच्यो सोदरो. दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावतां. जो म्हजे सवे रिगून रावता आनी जाचे सवे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. मातेवा परबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या खाशा देस गांवांत वचून
तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मिता करची पदवी हाका खंयची? हो थोवायचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जुडास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हे सगळे खंयचे आयले आनी ताचे विशीं तांचे मन घुस्पटाले. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशी विस्मिता केली नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवान आपल्या पुताक संवसारांत बापूय कसो एकथे वय विंचलो. लोक थेवाक व्हडसो लेखी नासलो. साद्या ल्हान आनी अणवळखी मनशा मदें देव आपले वरिश्ठ कार्या चालू दवरता. देवाचे गूठ आनी गूण असल्या मदें लिपलेले आसतात. दिसा दिसपट्टी जिविताची पावलां मारतना, असल्यांचेर दुर्लक्ष करतना, फकत चकचकीत आनी संवसाराचे नदरेन महान हांचेरूच लक्ष घालून देव आमकां वाटावंक सोदता ती वर्तेपणां अणभवूंक आनी आपणावंक आमी चुकत. जेजूच्या देस गांवांतल्या लोकां भाशेन देव आमच्या जिवितांत करूंक सोदता ती नवी नवी नवलां विस्मिता हांव नाकारतीत. फळ दिनासलेले मनशां संबोंद जेजूत म्हाका तुटोवंक उस्कायता जायत. पवित्र सोबे विशीं वो संवसारा विशीं म्हजी कल्पन दृश्ट व नवी जावंक जाय. साद्या जुजेन ज्या भाशेन देव जेजूक आपल्या जिवितांत स्विकारलो, आमी आमचें काळीज सदांच उक्तें दवरून जेजूक अदीक ओळखून मोग आनी सेवा करून ताचो सदां पाटलाव करुया.